खंयचे एक कार्यक्रम यशस्वी जावका म्हूण जाल्यार ताजे मागशी स्वयंसेवक ना वॉलंटियर्साचे व्हड श्रम आसता. आमगेले मागशी पळयत आसा पळोवची पुरा वॉलंटियर्स कशी तांगेले एक सेव दिवन आयच्या अखेरी म्हळ्यार ह्या कार्यक्रमाच्या एक मध्यंतू आमगेले जॉइन जाल्ले आसाची त्या पुरा विशय उलोवच्या कबे एक डेडिकेशन एक कमिटमेंट आशिल्ली एक टीम कशी वॉलंटियर्स आसता ते सांगूक आमगेलो तो संजन आसा. नमस्कार संजना, कसं म्हणता? काय ना विंगड विंगड कडेतून सुमार जन वॉलंटियर्स येयलांची उडपा उज्रे बेळतंगडी अशी मंगळूर सुमार कडेतून येयलांची प्राय मिती आनी मोडना मस्त सान तुलन व्हड पूरा जन आयलांची हांगा येवन विंगड विंगड डिपार्टमेंट आसा रेजिस्ट्रेशन एकोमोडेशन तशी फूड मागीर वरला अशी वेवस्था करचे मागीर सुमार नमना पॅकिंग अशी सुमार हे पळोवन आसता पुरो व्हिडिओन तूं तशीतले पुरा डिपार्टमेंट्स आसा तांचो पुरा डेडिकेशन दिवन बारी लायक करून काम केलां सकडाने दीस रात्री म्हळ्यार म्हणजे हांवें एकोमोडेशन टीम म्हळ्यार रात्री पालपाल्यारी 4 घंटा 3 घंटाक येता आशिल्लींची तशी तशें जावन इतले आमगेल्या काय एक 100 दिसता तुमकां हाजेरी व्हिडिओरी 100 लागीं जन आसाची प्रति एक निस्वार्थ जावन कोणेय कसलेय कंप्लेंट काडना अशी कितलेय उरलेले अशी तशी सुमार जाता बट कसं जाल्यार चंद करून समाधान येरी पूरा जन लायक करून एकमेळेर काम केला हांगा येवचें एक व्हडली पुण्य आमगे सोम्यान हांगा कॅम्प दिलेले देखून आमकां एक पंढरपूर म्हळ्यार पळोवचें जाल्यार हांगा कितलींय जन सुरे टायम पळयलेले आसाची त्या कारणा खातीर हांगा स्वामी कॅम्प दिता म्हळ्यार खातीर आमी हांगा येवन लायक करून आमकां काम करूं सेव करूं भाग्य मेळ्ळें विठोबाल दर्शन पळोवचें भाग्य मेळ्ळें सोम्याल कॅम्पा देखून तशें आमकां भारी खूश आसा आनी खंय कॅम्प केल्यार इतले जन वॉलंटियर पुरो आमी एक ग्रूप केला पुरा जन ओट्ट मेळटाची पुरा जन काम करताची एक वेळेर मनान खुशेरी म्हूण सांगून म्हणच्या इश्ट पावता. थँक्यू. आज हे कार्यक्रम इतले सक्सेसफुल जावपाक जाल्यार हे सगळेची टीम कारण दिस द होल टीम विथ हूज सपोर्ट दिस हे कार्यक्रम आमकां मस्त सक्सेस करूं जाल्ले. हे सगळे टीम आमगेलो मुखार सुनी आसताची म्हणून सांगूक म्हाका भारी संतोष जाता. तुम्ही पुरा एक एप्रिशिएट करता ह्या टिमाक ईच एंड एवरी पर्सन प्रत्येक मनशान तांकां दिलेली जबाबदारी चंद रितीर केला आनी हे कार्यक्रम मस्त यशस्वी जावपाक प्रयत्न केला. हांगा पुरा देवाले स्वामीला आशिर्वाद मेळ्ळो म्हणून सांगून हांव एक 2 उतरां भेटता.